ह्या तियात्रान म्हाका नवें जिवीत कशें मेवलां, कित्याक नवो फादर हितून नासता. तेचो मोग मोईपास हो पडून जरी तर होच मोग मोईपास हेरां तियात्रांनी मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो कोंकणी पाल्क वयर सरतलो असो. म्हाका एक प्रश्न तयार जालो. हय फादरान जी स्क्रिप्ट बरयल्या तातूंत साकिस्तांव आनी पेदो हय म्हणटच फादर इगोर्जे भोंवतणीच घुस्पत रावलो काय कितें? दिसता म्हाका तें जाणा न्हू, ते दीसभर पेजाकूय पळयता साकिस्तांवाकूय पळयता, मागीर तेजेरूच तेणी बेज केला आनी एकदम बरी ती. ते सोंपेपणी म्हाका दिसना ही जायत म्हणून आनी कोणा कडेन बरोवन, कित्याक सांग फादरीच्या सांगाताकूच आसता न्ही ते साकिस्तांव आनी पेदो. मॅथ्यू, तुका हातलो एक पूण डायलॉग उगडास आसा, विनोदी डायलॉग? विनोदी तशें जायते आसा. पूण आमच्या ऑडियन्साक एक आमी दोगूय जाय पडटले दिसता. दोगूय म्हणत. ही सीन आमी स्वर्गार आसा. म्हणटच ह्या सिनान तुमी सरकार स्वर्गार पावले हय. चल सुरू स्वर्गार करप. उपरांत आमी सकयल कितें जाता तें आमी सांगता संवसारान. ओके काय तूं पयले आमच्या बायलेक देवाक सोडून दुडवांक बुरल्या. वय आग्नेल, ओ अरे म्हज्या म्हयन्याच्या मीस मरे. वय मरे आवय शिमित्री बायलांक कितलोच लोक. आवय कोण चिकन रोल खाता, कोण रिसॉयस खाता, कोण फर्मिया खाता, क्रोकेट खाता, च्या पिता म्हजे नानफळ बत्ता मरे. आतां आमकां खंयच्या वाटेन धाडटले रे? आनी आमकां खंयचे वाटेन धाडटले, हे वाटेन दोगू इफेरनान. इफेना कितें करुया जाणा आमी? तो तोकटो काडया स्वर्गा वयलो इफेना कडेन दवरुया आनी इफेनाचो तोकटो स्वर्गार दवरुया. तशेंच करुया. तशें करुया वय. चल आमी चल. जेन्ना तुमी स्वर्गांत आसात आनी स्वर्गांत हें सगळें पळयतात, ही कॉमेडी करता आसतना तुमच्या काळजा मनान तुमी खरें स्वर्गार आसात अशें तुमकां दिसलें? वय 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 स्वर्गार आहा अशें दिसता. आनी जो ऑडियन्स आहा तांकांय दिसता आमी खरेंच स्वर्गार आहा आनी ती आमकां पळयता म्हणून थिंग आसा. म्हणटच हें सिच्युएशन क्रिएट करूंक तुमकां तुमचो डायरेक्टर अविनाशाचो थोडो भोव फायदो जालो? वय ताचो भरपूर फायदो जाला आमकां. आनी म्हणचें म्हणल्यार ह्या तियात्रान रिकॉर्डेड बॅकग्रावंड म्युजीक आनी त्या भायर डायरेक्शन, टफ डायरेक्शन देशपेस जायतो जाला. कित्याक असोच समज तियात्र फॉर्मान हाडीत जाल्यार हो तियात्र कसो दिसतलो. तुज्या जिवितांत कितें तरी ह्या तियात्रांतल्यान तुका फायदो मेवलो? म्हज्या जिवितान ह्या तियात्रांतल्यान अदीक जे तियात्रान पळय गोश्टी घातल्या, ज्यो धर्मा वाटेन जावं आचारा वाटेन, आनी जो आचार जो आमी सोडून अदीक खऱ्या देवाक आमी भोजूंक जाय, आनी तसो आमी खऱ्या देवाक बसता तेन्ना आमचो खरें आमचो भावार्थ देवाचेर आनी देव आमकां आपल्या कितल्या देण्यांनी बोसता तीच देणी घेवन ह्या संवसारान आमी सॅटिस्फेस आमी जिवंक जाय, देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. मॅथ्यू, काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. कोण आहा तो रांगा सोड. तूं आनी आमकां हा मरे. कितें जाता रे? कितें जालें? आतां आमी भिकाराच्या जेवणाक गेल्ले मरे. मागीर णवऱ्याच्या पांयन तुज्या हातार 2000 दिल्ले. ताणें म्हाका सांगल्या 1000 तुका 1000 म्हाका. बरो उगडास ना म्हाका. हे पोलिसां म्हणे पावतो तुजो उगडास उडोन वेता. ताबड मारून तुजो उगडास परत भायर काडटा. तुजो 1000 तुका धर, म्हजो 1000 म्हाका दी. तुजे वाटेन तूं वच, म्हजे वाटेन हांव वयता. बरें हांव म्हज्या वाटेन. वयताय खूंय? 1000 दी आनी वच. फाल्यां दिता. फाल्यां तो दीस हांवें पळोवंक ना. फाल्यां दीस हांवें पळोवंक ना. फाल्यां तो दीस तुवें पळयलाय. पेदोर रावता कोण दुसरे समजतलो काय तो हलो मनीस सांगलो. हांव आयचो मनीस. दी 1000 तुजे वाटेन बाबा तूं वच, म्हजे वाटेन हांव वयता. सरळ वाटेन दिसली पडटलो कितें म्हणटा आमी? बाबा तुजे वाटेन तूं वच, म्हजे वाटेन हांव वयता. पयशे म्हणे हांव रावना. फाल्यां तो दीस कितें रे मिरे वांटाय बोलसा भायर सरोना रे. बरो हाय कितें हल्लीताय रे. आवय जाय ते काडले हे दिसता तुमी. घे 1000 रुपया. म्हणून सांग कितें जाता ते 500चे नोट दिवन वयताय खूंय? ह्यो आनी 500 1000 जालो. हो गो कोण हाय वेस्तो 1000 मरे तो. 1000 न्हू बाबा. हे 500 हा आनी 500 दी हांव वयता तूं वय. वखदां काड आनी पळय 1000 मरे तो. हे पळय हे कितले? 1000 हे कितले? 5 हे कितले? झेर हे कितले? झेर कितले जाले? 500 जाले न्ही. हा हे कितले?
पान हे कितले चेर हे कितले चेर हे 500 ते 500 कितले जाले एंटनी खुर्साक फुलां घालून जाली जाल्यार आमच्या पोटाचे पडे वजन पाणी सांगले तुका हांवें गाराण पयलें दूध हाडून दी आनी उपरांत कोणाक फुलां म्हणची आसा ती मान म्हणून एनी म्हज्या सांगाताक सकाळी फुडें तुवें मिसाक येताय मिसाचे घरा येता आसतना तुज्यान हें दूध हाडूंक जायना जाता पूण हाडची ना हो संवसार म्हजो एकल्याचोच पळय आनी संवसारा खातीर याद पोट घातलो जाल्यार देव शिराक दिवचो ना मामा चाव दिता मोबायल हॉटेलार वचोन पियो पळयलें तुका लागून म्हाका आयकून घेवचें पडलें कामाक वचूंक जाय ताका तुजे सारको बेकार ना तो गुड मॉर्निंग अंकल बाय गुड मॉर्निंग बाय कशें आसाय आसा बरें बाय आयज कितें नवी कविता रचल्या तुवें वय आय मुये मुये साकोर हावन मोठी जा मुये मुये साकोर हावन मोठी जा मुई जाली मोठी धावपाक उरली फाटी बाय तूं म्हाका फटयताय ही कविता तुवें कालूच सांगलेली नवी कविता न्हू बाय आयज फातोडे उठपाक जालें ना न्हिदोनूच उरलें आनी उपरांत सगळें गणितूच चुकलें बाय 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 राती तुका जोर आयलोलो तें आतां सोदांचेर जालां बाय अशें म्हणून जोर आंगात काडप बरें न्हय मदीक वायट जावं येता अंकल आतां आनी कितें वायट जावपाचें उरलां बाय तूं तुजो गोरवाचो हालोय नाकाय म्हाका ह्या देवाचेर पुरो विश्वास आसा देवान दोतोरपण केन्ना केलें तर विश्वास दवरतलो जाल्यार दोतोराचेर दवर दादा जेनीस मुनीस चोंदरी मान वचोन आयलो तरूय आजून कांय जाण फातरांची पुजा करता जांकां सायन्स खबर ना तेच असली पिशापणां करतात आनी नाड्यांक कोण सोजमायतलो जो फातरांची पुजा करपी फातरूच असतात तरी तुमच्या सायन्साक म्हज्या दुयेंसाचे वखद मेलो ना न्हय कॅन्सर म्हटल्यार सादो जोर येवप सोजमता काय कितें तूं लिव्हरा कडेन गूंट आयला दोतोराची वखदां चालू आसा म्हूण आयचो दीस पळयता तूं देव देव म्हणत बसले जाल्यार केन्ना देवागेर वचपाचें सकाळच्या पाडार वचो कित्याक उलयताय तूं राती जोर आयलोलो ताका तुवें म्हजे धुळेचो हुस्को करपाची गरज ना गरज पडल्यार ताका अमेरिका करतलो इतली ताण आसा म्हाका पूण वदीक खंयची आग्नेलो आनीक फ्रांसीस म्हजे बरोबर आसात तुमकां मागीर म्हाका येवकार दिता आसतनाच हो जो तियात्र आसा फादर डॉयलान बरयला आनी अविनाशान दिग्दर्शीत केला हातून तुमच्या जिवितांत तुमकां कितें तरी फायदो जालो होय सर आमकां फायदो जाला जायतोच जो रोल हांव कोत्ता गरीब बापायचो त्या वतून म्हाका दिसता की आमच्याच गांवांत ही घोडणी कशी घडलेली म्हाका आनी हो रोल म्हाका फॉरेन सूट जालो कसो जेन्ना जेन्ना तूं तो रोल करता तेन्ना सगळे विचार तुज्या तकलेंत येता येतात आनीक तेच उमेदीन बरोवन तूं तो रोल त्योच उमेदीन बरोवन म्हाका आनीक बॉल मेवता तो रोल आनीक बरो कर म्हाकाय अशें दिसता कित्याक हांव रोल एक वायट बापूय करता सो ह्या तियात्रान हांव जें कितें आचार मांडप वायट जसो विलन आसता विलन दुसऱ्या तियात्रान विलन जॅकेट घाली विलन जालो पूण ह्या तियात्रान मातसो डिफरंट टायप विलन सो आचार मांडप आनी अशें वायट म्हणटा पळय तें हांव आसता मागीर लास्टाक सुदरता आनी काळें माजर गेलें आरसो फुटप हे परी आसा होय फ्रांसीस एक गजाल हांव तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदतां एक वायट कसो तो ही जी भुमिका करता पूण तुज्या जिवितांत तुका कितें दिसता की हें जें कितें खंय तरी तुज्या जिवितांत केन्ना तरी घडलां आनी ह्या फुडें तुवें करचें न्हय असो तुज्या भितर एक रिन्युवलांत भितर सरलेल्या भशेन जाता वय पूण म्हाज्या जिवितान अशें वायट केन्नाच करूंक ना पूण हो हांव रोल करतां आनी आमच्या गांवांत एक घोडणी घडलेली आहा आमी अशें लागींच ती सो आमच्या धर्मांक सोडून भायर गेलेले आहा थोडे जाण आनी ते आमच्या धर्माचेर वायट उलयता तेच परी ह्या रोला वरवीं हांवूय असोच उलयतां आमच्या धर्माचेर वायट उलयतां सो अशें दिसता तेणी म्हाजें हो तियात्र पळोवन तेणी सुदरचें आनी आमच्या धर्मान परत आसा तसो येवचें होय म्हणटच तुमी आमच्या ऑडियन्साक इतलेंच सांगूंक सोदतात की दर एका घराब्यान दर एका कुटुंबांतल्या वांगड्यान हो तियात्र पळोवचो पळोवचो
पळोवचो खरेंच पळोवचो. कित्याक ह्या तियात्राच्या वयर हो समुदायाचो आमचो हें आसा समुदाय कौशी घोडची आनी आचार आनी तो एक रोल आचाराचो कोत्ता, हांव एक गरीब बापायचो कोत्ता, तो देवाक वायट कोत्ता, हांव देवाचो मोग दिता. सो होच मोग दुसऱ्याकूय पावोंक आनी लोकांनी हे आमच्या तियात्राक येवन आमचो एक्टींग कशें जालां तें पळोवन आमकां वाखाणचो म्हणून मागता. पळय म्हाकाय चड दादूसपण भोगलें, कारण एक वायट मनीस आनी बरो मनीस दोनूय म्हज्या बरोबर एकूच खिणात आयल्या देखून. Lazarik Bikari Tornami Bololo Girestancia darare Tripolo naslolo Canta Martali Suniami leulolo Otmiami dolaslo Moto sorgakelo Nasukango stranco Patki gires mortal फादर, आयच्या ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतनाच हो जो कॉन्सेप्ट ह्या तियात्राचो तुजे तकलेंत कसो कितें आयलो? आयज काल मनीस फाटी रावता, वेळा प्रमाणे चलना, जायती उदरगत कोत्ता पूण करूंक जाय ती उदरगत करना. जावं बिल्डिंगाची तसली उदरगत जाता. हेका लागून हांवें चिंतलें कोण भाशेन मनशान वेळा प्रमाणे आयज चलोवंक जाय, पावल मारूंक जाय आनी मनशान आपली उदरगत करूंक जाय हाचे विशीं, आनी कोण भाशेन आमचो समाज वेळा प्रमाणे चलोवंक जाय हाका लागून हो कॉन्सेप्ट म्हज्या मनांत आयलो. आनी हे भाशेन कोण भाशेन आमी लोकां मेरेन पावोवपाक जाता संदेश, तो हें तियात्रांतल्यान. तुवें कशें कितें मुखार हाडलें? हे म्हजी येवजण जाली. हांवें मागीर म्हज्या डायरेक्टराक सर अविनाश ताकडे उलयलो अशें अशें आसा, कोण भाशेन आमी दाखोवंक जाता, कितें दाखोवंक जाता. सो ताणें म्हणलें बरें जातलें आनी आमी तियात्र फॉर्म केलो. आनी कित्याक तियात्रांतल्यान आमकां सगळेच भाशेची हें मेळटा, सावंड, लायट, इमोशन्स लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटा. आनी हे भाशेन आमी चिंतले नवे कलाकारांकूय संदी दिवपाक. आनी हे भाशेन पयले सुद्दां आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान एक जावन होच संदेश दुसऱ्यांक दिवपाक, सगळी सोसायटी एक जावपा खातीर आनी एकचारान जियोवपा खातीर आमी हो शो फुडें हाडलो. हातूंत तूं भुमिका करता म्हणटच तुजे थोडे अनुभव तुका कितें भोगलें ह्या तियात्रा उद्देशीं? फादर डॉयलाच्या तियात्रांत म्हाका ही पयली संदी मेळ्ळ्या एक्टींग करपाक आनी स्टेजीर बीन एक्टींग करपाक म्हाका खूब लायक. आनीक मात पर्यंत आतां भिरांत ना? भिरांत म्हणल्यार इतलेंय ना, पूण कॉन्फिडन्स हांव म्हाजें एक्टींग 100% हांव दिता आनी स्टेजीर वयता. म्हणल्यार हातूंतल्यान ही जी काणी आसा तातूंतल्यान तुज्या जिवितांत कितें तरी फायदो जाला? फायदो आहा, थोडे थोडे देवाचे आमच्या भितर सोदता. फादर, तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच ह्या तियात्राक व्हड यश हांव येता. आनीक ही कार्यावळ तुमी बरे भाशेन पळयल्यात. जायते ह्या तियात्रांत आमच्या चालत्या जिवितांत वेळा प्रमाणे आमी आमची पावलां कशीं मारूंक जाय ती आमी पळयल्यात. इतल्यानूच फादर डॉयला सांगता ही माणकांबती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं.